Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purun. Book your seat today. Limited seats available. 29 जुलै हो संवसारभर आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिन म्हणून मनवलो वयता. आता हो जो दीस आसा तो साजरो करपा फाटलो जागतीक स्तराचेर निर्णय जालो तो 2010 पिटर्सबर्ग हांगासर रशियान. तर त्या वेळार अशें ठरयलें की वाघाचो जो नैसर्गिक अधिवास आसा तो आयज कमी कमी जायत आसा. वाघांची संख्या जी आसा ती जगभर संकटग्रस्त जाल्लेली आसा आनी जायते प्रश्न जे आसा ते वाघाच्या अस्तित्वाक निर्माण जाल्लेले आसा. तर ह्या संदर्भात जागृती जावची, सरकारी पातळीचेर प्रयत्न जावन वाघांच्या संवर्धना खातीर मोहीम राबोवची ह्या तेतून विचार विनिमय जालो. आनी दर वर्सा 29 जुलै हो दीस जो आसा हो आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर व्याघ्र संवर्धन दिन म्हणून मनयलो वचपाक लागलो. आता आमी जेन्ना गोंयच्या संदर्भात विचार करता आनी अवनूची जी संकल्पना आसा, अवनूच्या संकल्पनेन 2026च्या संकल्पनेन व्याघ्र संवर्धन दिसा निमतान अशें ठरयलेलें आसा की जे थळावे आदिवासी आनी स्थानिक जे जनजाती आसा त्यांच्या मदतीन व्याघ्र संवर्धन करप म्हत्वाचें आसा आनी त्याच्या खातीर तशे प्रयत्न करप म्हळ्यारूच हो दीस मनवप.